पयलो विशय म्हाका दिसता ऑब्वियसली हो कला अकादेमीचो, कारण खूब वर्सांनी म्हणटा तशें गोंया भितर एक आंदोलन तयार जातना दिसता, रायटफुली सो. आनी तें आंदोलन खंय पावतलें हाजेर आमी उलयतलेच, बट त्याच बरोबर तें आंदोलन कित्याक लागून हाजेरूय सुरवात करुया. आनी पांडुरंग सुरवात तुजे कडच्यान करता. कला अकादमीची जी अवतिकाय जाल्या ती आतां उदक माथ्यावेल्यान गेलें अशें दिसना. सामकें म्हाका थंय एक कलाकारान थंय भाशण केलें तें म्हाका लक्षांत येत. म्हणजे आयकलें हांवें, तो म्हणटलो की घर सुद्दां बांदपाक 3 वर्सां लागता. नवें घर बांदतलो न्हू जाल्यार एक देड वर्स पुरो. पूण ही कला अकादमी माजराक काडल्या, ती रिपेरिंगाक काडल्यारच आतां 2-3 वर्सां जालीं बंद आसा. आनी ते कोणाचो म्हणजे कोणाक पांय पोसना. PWD लावन घेयना, हांगा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आपूण लावन घेयना, CM आपूण काय लावन घेयना, कोणाचेंच काय हें ना, कॉर्डिनेशन काय ना. सो म्हाका दिसता की कलाकारांनी, आमच्या गोंयांतल्या कलाकारांनी जे पयर एक भुमिका घेतली की सगळें जमोया आनी सरकाराक जाप विचारुया म्हणून. ह्या गजालीची तोखणाय करपाक जाय, कसलोच दबाव घेयनासतना. आमचे गोंयचे कलाकार जमले एकी कडेन. एक गजाल तितून आसा, एक ती मान्य करपाक जाय आमी, की गोविंद गावडे स्वता त्या हितून आयलो, ते येवन सभेक बसलो, मिटिंगेक बसलो, मिटींग सगळं तो रावलो. तेणी सगळें आयकलें कलाकार कितें म्हणटा ते. सो कलाकारांची वेदना ज्यो आसा, जे ते कलाकारांनी मांडल्यो थंयसर, जे उलयले ते मिनिस्टरानूय आयकले, अख्ख्या गोंयांतल्या लोकांनी आयकले. आनी म्हाका दिसता की गोंयच्या कला क्षेत्रान बऱ्या वर्सां उपरांत एक आमी चळवळ पळयली. म्हणजे म्हाज्या तरी हेतून हांवें हें पळयलां की कलाकार एखाद्या गजाली खातीर एकठांय येयल्या अशें बऱ्या वर्सांनी आमी हें घडलां. आनी आतां तरी किमान सरकारान एक कोणाक तरी रिस्पॉन्सिबल धरपाक जाय, जबाबदार कोण तरी, एक आन्सरेबल कोण तरी आसपाक जाय ह्या गोश्टी खातीर. कारण गोंयचे न्ही तर हें म्हाका दिसता अख्ख्या देशांत आमची गोंयची कला अकादमी आसा, म्हणजे जवळ जवळ एक 50 वर्सां पयलीं तिची म्हणजे पायाभरणी जाल्ली. आनी एक बरी इमारत आर्किटेक्चरानूच न्ही तर कलेच्या क्षेत्रानूय फामाद आशिल्ली एक बरी संस्था. आनी आयज ते संस्थेची अशी अवतिकाय केल्या. आतां जो लेखीचो विशय जो आसा किंवा ब्लॅक बॉक्स बदलपाचो, तो हाच्या पयलीं जेन्ना इफ्फी गोंयांत जाल्ली स्टार्ट, त्या टायमाचेरूय कांय कला अकादमीन बदल जाल्ले, पूण ते खूब बेगीन जाल्ले. म्हणजे इफ्फी येवपाचो आसा एकदम 1-2 म्हयन्याचेर आसा जाल्यार त्या भितर तें काम जाल्लें. आयज रिपेरींग करपाक जे उदक खंय जर गळटा आसत, जिरपता आसत, कितें जालां आसत जाल्यार ती रिपेरींग करपाक 2-3 वर्साच्या नांवार हेंच्यांनी जें आतां हें चलयलां तें अत्यंत म्हणजे निशेधाचेंच आसा. आनी ताका म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या कलाकारांनी सारकी जाप दिल्या सरकाराक, आनी सरकारान तांकां आतां उत्तर दिवपाक जाय. हांवें आतां आयकलां की मिनिस्टरान म्हटलां आपूण एक 30 जून पर्यंत PWDने क्लेरिफाय केला की 30 जुना पर्यंत कला अकादमीचें सगळें काम जाग्यार पडटलें म्हणून. ते जाग्यार पडचें अशें हांव मागता. आनी काय वेगळी म्हाज्या कडल्यान येना. एक काम जाग्यार पडपाचो भाग, दुसरो जे जाग्यार पडपाक ही 3 वर्सां लागल्यात आनी तातूंत भितर जो घुंवळ जाला तो. सो सुरेश, तूं कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? कारण आमी एक प्रत्येक खेपेक पळयलां, खंयचीय जेन्ना एक आंदोलन सुरू जाता किंवा क्रांती सुरू जाता, ती एक तर विद्यार्थी चळवळींतल्यान सुरू जाता किंवा कलाकारांच्या चळवळींतल्यान सुरू जाता. म्हणजे जशें पांडुरंगान सांगलें, खूब वर्सांनी आमी कलाकारांची चळवळ पळयतात. सो ही जी कला अकादमीची अवतिकाय जाल्या ताका जबाबदार कोण? पयलो प्रश्न. आनी हें खंय वतलें? आमी हाजे पयलीं रावंड टेबलाक हाजे पयलीं जेन्ना कला अकादमीचो इश्यू घेतिल्लो, आमी खूब तेंपा फाटीं उलयल्ले. कारण ह्या प्रकरणाचो सगळ्यांत मोठो एग्रीव्ड जर कोण स्टेक होल्डर आसा तो कलाकार. सो म्हजे कोतान तूं म्हाका विचारची, कलाकार खूब उसरण जागो जाला गोंयचो. ह्या इश्यूचेर अजून पयलीं जागे जावं जाय आशिल्ले कलाकार. म्हणजे जवळ जवळ 1.5-2 वर्सां, 2-2.5 वर्सां कला अकादमी बंद करतकीर कलाकार जागे जाल्यात, खूब उसरण जागे जाल्यात. नंतर प्रेशर ग्रूप जो आसा, आतां आमी म्हणटात आंदोलन, खंयचेंय आंदोलन सरकाराचेर प्रेशर ग्रूप येतलो जाल्यार इलेक्शनाच्या वेळार तें जावूं जाय. आय थिंक द टायमींग हॅज बीन मिस्ड. कारण सरकार आनी कोणा वळखना फ्रँकली स्पिकींग. सरकारा खातीर सगळे मतदार, आनी मतदाराचो टायम येता तेन्नाच सरकार कोणाकूय वळखता. सो ह्या प्रेशर ग्रुपांतल्यानी सरकार कितें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेगळें कितें करतलो, आय डोंट फील सो. तिसरी गजाल, कला अकादमी ही कितें MP लेड फंडांतल्यान बांदपाचें गांवचें सभाघर न्ही जनरल. ती कॉम्पिटिशन जावपाची वास्तू. इट इज एन आर्किटेक्चरल मॉन्युमेंट. थंय आनी ब गटाच्यो स्पर्धा जातात. जर स्पर्धा जातात त्या वास्तूंक ताजी सावंड क्वॉलिटी, थंय प्रायजां सुद्दां जी आसतात त्या नाटकांक,
थंय ध्वनी यंत्रणा, थंय प्रकाश योजना, असले गजाली. सो त्या कॉम्पिटिशनाक पुरक अशी ती वास्तू. सो त्या वास्तू कडेन तुमी जेन्ना खेळटात ताका ज्या मनशान ती मूळ बांदली तो विचार करून बांदली, त्याच तरेन तिका इवन रिनोवेशन जर करूं जाय आशिल्लें, तिका ट्रीट करूं जाय आशिल्लें. पुणून तो ट्रिटमेंट सरकारान तिका दिलो ना. इट वॉज ट्रिटेड एज एनी अदर पब्लीक प्रोजेक्ट ऑर अ कॉमन सभाघर. PWD आनी खंयची तरी construction. हय. चवथी गजाल, म्हाका मेजर हातूंक आय विल ड्रॉ पॅरलल ऑफ स्मार्ट सिटी एंड कला अकादमी. दोनूय गजाली तूं भितर वचून पळय प्रमोद, दे आर नॉट एट ऑल डिफरंट. कला अकादमीचें जेन्ना तूं रिनोवेशन पणजे घेता, आहा. दोनूय पणजे, आनी हय. कला अकादमीची वास्तू जेन्ना तूं रिनोवेशनाक घेता, बाबा ताजी आर्किटेक्चरल डिझायन करतना त्या आर्किटेक्टान कुरयान खंयच्या संकल्पनेंतल्यान केल्लें, ताचो मूळ ढाचो कसो आसा, ती बांदले कशी, तिचो मूळ डिझायन कसो, ती कशी आसूं जाय आशिल्ली, अथवा ती रिपेर करतात, तोच पॅटर्न हाड पणजेक लाय. पणजेक स्मार्ट सिटी जेन्ना घेतली, सगळें सिवेजीचें खतखतें जालें. कित्याक मूळ डिझायन जो आसा, पणजेक मूळ तिची सिवेज सिस्टम आशिल्ली पोर्तुगीज कालीन, मागीर PWDन केल्ली आशिल्ली, खंय केबलिंग, म्हणजे खंयचोच कन्सल्टंट जावं कॉन्ट्रॅक्टर खंयचोच प्रोजेक्ट हाताक घेतना इतले वेले वयर पळयता की तो त्याच्या मूळ गाभ्या मेरेन वचना. आनी हाजो परिणाम तुका स्मार्ट सिटीचेरय दिसता आनी तोच परिणाम तुका थंय दिसता. म्हणजे आय वूड से ताणें एक कलाकार मंत्री थंय तांचे मदीं वचून बसलो, हाजे पांडुरंगान म्हणलें. इनफॅक्ट ती मोठी आनी दुर्भाग्याची गजाल. एक कलाकार मंत्र्यान वयल्यान त्या वास्तू बद्दल आनीक संवेदनशील आसूं जाय आशिल्लो. सो कलाकार मंत्र्या कडल्यान जर हें घडलां आसत जाल्यार आय वूड से जशे आतांच्या हातूंत जशे वांयगणे कन्सल्टंट आनी वांयगणे कॉन्ट्रॅक्टर भितर सरता पळय, जाका लागून स्मार्ट सिटीचें खतखतें जालां आनी कला अकादमीचें खतखतें जालां, तशाच प्रकारचे कांय वांयगणे कलाकार स्टेजीर चडपा लागले काय कितें? हो प्रश्न येता. ना जाल्यार तांकां ती संवेदनशीलता ती वास्तू हाताळटना आसतली आशिल्ली. हय जॉयल, हे कला अकादमी हे फक्त एक वास्तू न्ही. इट इज नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चर, इट्स नॉट जस्ट अ बिल्डींग. ते गोंयच्या संस्कृतीचे, गोंयच्या इवन सोशियो कल्चरल हाजे एक, आय थिंक इट इज द हार्ट ऑफ इट. नॉट इवन अ सेंटर, इट्स अ केंद्र न्ही ते फक्त, इट्स द हार्ट ऑफ इट. आनी थंय आमी ते हार्ट जाग्यार घालपाची बोवाळाक जर ताचो बायपास करपाक गेले, आमी पेशंट तुगेलो जनरल वॉर्डां आशिल्लो ताका ICU करून घालो, तो खरो त्या वॉर्डांतल्यान भायर सरून सद्याक चलपा जाय आशिल्लो. सो अशी एक विचित्र परिस्थिती आमी करून दवरल्या. हूम डू यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सी प्रमोद, फर्स्ट ऑफ ऑल जी मिटींग जाल्ली पयर ऑफ आर्टिस्ट्स श्रम शक्ती भवनान, व्हेरी गुड दॅट डे ऑल ऑफ देम केम टुगेदर. म्हणजे नाटकाचे म्हणनाका, तियात्रीस म्हणनाका, सगळे इन डिफरंट स्पियर्स ऑफ कल्चर पीपल गॉट टुगेदर टू टेल द गव्हर्मेंट or to tell the art and culture that this is not acceptable. The state of Kala Academy is not acceptable to us. The problem here is nobody is ready to listen to them. Yeah. Point number one. आता पळय Rajdeep Sardesai. गोविंद गावडे म्हणटा, I went to listen to them. Yeah, he listened to them, but he did not speak. Yeah. Okay, he did not speak. आता तो तर एक कलाकार म्हणून गेल्लो, who is also a minister. He should have had that guts to face them and speak to them. When people are telling him, you step down, तुकडे जायना जाल्यार तूं स्टेप डावन कर म्हणटा, तुज्या तोंडाक म्हणटा, तेन्ना तूं सांग तांकां बाबा अशें अशें आसा म्हणून. दॅट मिन्स यू डोंट हॅव एनीथिंग टू से, यू गॉन बॅक. सेकंडली, PWD is involved. Why have Govind Ravade not said that, okay, it is under the control of PWD? I will point a finger at PWD, let them explain. Why he has not said that? No, but Joel, I have a very frank question. आम्ही कित्याक हें आयकून घेतात मंत्र्यांचें? एक मंत्री म्हणटा त्या डिपार्टमेंटान वाट लायल्या, तो डिपार्टमेंट म्हणटा ह्या डिपार्टमेंटान वाट लायल्या. एज अ सिटीजन आमचे खातीर सरकार न्ही तें. See, Pramod, तुमगे टेबल टेनीस जें आसा, ते टेबल टेनिसांतल्यान आमचो लोकांचो कितें फायदो जावपाचो आसा? when Rajdeep had actually staged his ड्रामा. गांव जाला जाणटो, पयले पोटीक ते लीक जावपाक लागले आनी कितें जालें, सावंड सामको नाशिल्लो. फायन.
ओग्गी रावलो सेकंड टाइम जालें तेन्ना ही हॅज कम ऑन स्टेज एंड चॅलेंज द आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर. तितून भितर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराचो रिस्पॉन्स कशें आशिल्लो? हू इज राजीव हें करपाक who is Charles Kuro ह्या वेळेला start हय जालें. तशें जालां. हय. पण हें एरगन्स कित्याक? सी कला अकॅडमी इफ इट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्चर or plays or theatre or whatever natak, who are supposed to tell you? These artists will tell you, nobody else. तुमचे engineer or तुमचे हे जावचे ना. Okay, you have said that it is a professional sound system which has to be adjusted to their individual requirements. अशें गोविंद गावडेन म्हणलें. आतां इतलो तेम कितें करतले? अजून तुमचो तो साऊंड प्रोफेशनल साऊंड सामको जावंक ना. Correct. सी ऑल दीस थिंग्स हॅव टू बी आन्सर्ड. लिकेज जाली. आतां तुमी म्हणटा की पालो पडलो आनी लिकेज जाली म्हणून. Can you accept that, Pramod? You tell me, at this 56 crores you are spending in Correct. पाल्याचेर तुम्ही घालता. एक No, AC. this is one of the rarest case probably. जे उदक सिपेज जाता भितर म्हणून तुमी रिनोवेशना घेतल्यानी चप्पर गळपा लागलें जे पयलीं कळना आशिल्लें. तें बरें आसा. वेल्यानी उदक येवपा लागलें. तें बरें आसा. मनांतल्यानी उदक येता वेल्यानी उदक येता. एसीचे लीक जाले म्हणटा तुम्ही आनी फॉल सिलिंग पडले. हय. यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी टू हियर दिस. या. ओके, तुम्ही ते पैसे म्हणले. यू आर स्पेंडिंग अनदर 10.5 crores giving the same contractor who has ruined your work या. to repair his own faults. या. ह्या खंयच्यान रे? एक सारकी गजाल न्ही. आमी हे कितें आयकून घेवपा जाय लोकांनी की हे जे टेबल टेनीस चल्ला पळय हो डिपार्टमेंट काय तो डिपार्टमेंट. अरे पापयानो तुम्ही दुर्दशा करून उडयल्या त्या वास्तूची आनी तुम्ही कसली फकाणाची उत्तर दिता आमकां? कितें आयकून घेवप आमी? आणि हेंच्या एक अजाप म्हाका दिसता की जाल्ले फावट कॉन्ट्रॅक्टरान हें करूंक ना जाल्यार तेका आपूण ब्लॅकलिस्ट करतलो. ते करूंक ना जाल्यार तेका ब्लॅकलिस्ट करतलो. हांव कांय गोश्टी सांगता तुका. एक जाली कला अकादमी. दुसरे तुमकां सगळ्यांक याद आसतले मुख्यमंत्र्यान तेन्ना एक पत्र बरयल्लें PWD की चोरल्या घाटाचो रस्तो कोणी केला पळय त्या कॉन्ट्रॅक्टराक फायंड आवट करा आनी ताची ऑडिट करा आनी ताका ब्लॅकलिस्ट करपाक जाय म्हणून. हय. त्याच्या उपरांत तुज्याच रावंड टेबलान विशय आयलो रस्त्यांच्या खड्ड्यांचो. करेक्ट. जे कोणी खड्डे करतात हे कॉन्ट्रॅक्टी रस्ते बांदतात त्यांच्या कडल्यान ते पुरोवन घेवपाचे आनी तांकां ब्लॅकलिस्ट करपाचें म्हणून. मागीर आयलो स्मार्ट सिटीचो विशय. जे जाग्यार बांदकाम पडला आनी वायट दर्जाचें बांदकाम जालां त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी ब्लॅकलिस्ट करुया. मागीर जालो हायवेचो जो पत्राडेवी टू म्हापसा मेरेन तो रस्तो सारको ना म्हणून ते एक्सिडेंट जावपाक लागल्या म्हणून त्या कॉन्ट्रॅक्टराक लोकांनी ब्लॅकलिस्ट करपाची मागणी केली. एक तरी सरकारान सांगलें आपूण एका ब्लॅकलिस्ट करतलो तेका ब्लॅकलिस्ट करतलो. सरकारान सांगचें आपल्या कार्यकाळान एका तरी कॉन्ट्रॅक्टराक हात घातला जाल्यार केन्ना कोणाक जबाबदार धरला त्या कामाक ह्यो जे सगळें चल्लां त्या कामाक जबाबदार धरला ना. सो म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सच करिना कोणाचेर. कोण कोणाचेरूच जबाबदारी दिना आनी कोण घेयनाय बी. ना म्हाका एकच आर्ग्युमेंट आहा हाजेर. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक रिस्पॉन्सिबल धरप काय ह्या मंत्र्याक रिस्पॉन्सिबल धरप? तेच तुका म्हणटा न्ही हे कितके आमी वायट सिच्युएशनान आसा राज्य आमचें की कोण जबाबदारी घेयनाय आनी कोण दिनाय. डायरेक्टराक सगळे हात वर करपाक लागल्या. त्या इंजिनियराक रिस्पॉन्सिबल धरप त्या कॉन्ट्रॅक्टराक रिस्पॉन्सिबल धरप. सामकें सामकें वायट आमी परिस्थिती आसा की तेच तुका म्हणटा रे हांव जबाबदारीच कोण घेयना. पण हांव कितें म्हणटा इवन इन 2021 गोविंद गावडेन स्पश्ट सांगिल्लें की देर इज अ स्पेशल एजन्सी हू विल टेक केअर ऑफ कला अकॅडमी मेंटेनन्स फॉर द नेक्स्ट 25 years. याद आसतली तुका 25 years द स्पेशल एजन्सी इज गोइंग टू आता टेक परिस्थिती अशी आहे की कला अकादमी उगडटे मेरेन 2025 येतले. ती 25 years थंयच उरली.